सो पयलीं म्हणल्यार सी म्हज्या ऑफिसान कोणे तरी कोणाक धाडून दिसता 2-5 कितें धाडिल्ले. ते कोणे धाडले कितें धाडले ते म्हाका कांय खबर ना. बट टू पे रिस्पेक्ट इनचार्ज टोल्ड मी आमची सिनियर आमची वायस प्रेसिडेंट प्रमोदा सालगांवकर कॉल्ड मी येस्टरडे. And then to give due respect, I went and I attended. बट तुम्ही आसा त्या कमिटीन पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटी म्हणटा तितून आसा तुम्ही? तें हांव तुका सांगपाक शकना, कित्याक जर आज पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटीची मिटींग ते तुजे कडल्यान हांव आयकतां जाल्यार कॉल तरी येवपा जाय आशिल्लो. म्हाका काय कॉल येवना. आनी पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटी अध्यक्ष येता ही वेल इन एडवान्स सांगपाक. म्हजे कडेन काय जेट ना आनी म्हाका विमानूय चलोवपाक कळना. आतां जाली 11:44. हांव काय हांगाच्यान 5 मिनटांनी पावपाक शकना. बट कित्याक तुमकां सायडलायन करता काय दिसता सारकें? ना हें तुवें गिरीशाक विचारचें पडटलें. आय थिंक गिरीश न्ही गिरीश सद्या कितें गिरीश इज द प्रेसिडेंट न्ही ऑफ द पार्टी. सो हो प्रश्न तुमी ताका विचारचो पडलो ना. हांव कसो आन्सर करतलो? आतां काल जेन्ना म्हाका इन्चार्जान सांगलें तेन्ना हांव गेलो न्ही. विथ ड्यू रिस्पेक्ट आय हॅव गॉन. आतां AICC प्रेसिडेंट जर येता जाल्यार फ्रॉम द स्टेट प्रेसिडेंट इन्विटेशन वचपा नाका, एक कॉल नाका, एक मेसेज नाका आनी दाखोवचो कॉल किंवा मेसेज केला. प्रेस कॉन्फरन्स जेन्ना घेतले ते दिसा सुद्दां तेंच्यांनी अनाउन्स केल्लें की फर्स्ट डे तेंची मिटींग आसतली आनी मागीर सेकंड डे तेंची क्लोज डोर मिटींग आसतली. म्हणल्यार प्रेस कॉन्फरन्स घेवन कितें जाहीर सभा ती प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आपयलें म्हणल्यार कितें? ते कितें इलेक्शन कॅम्पेन मिटींग? अरे AICC प्रेसिडेंट येता मागीर काय पार्टी प्रोटोकॉल बीन ना? काय प्रेस कॉन्फरन्स घेवप आनी या रे आमचो AICC प्रेसिडेंट येता म्हणून सांगलें आनी तुमकां सांगूंक ना म्हणून. सो तें तुवें हो प्रश्न ताका विचारा. आनी सी कितें जाता काल कालचें जर आमी पयलें वातावरण जाल्यार अध्यक्ष आयिल्लो हांगा BLAंक एड्रेस करपाक. बूथ लेवल एजंट, बूथ प्रेसिडेंट और बूथ कॉर्डिनेटर्स गेल्लीं 2-2.5 वर्सां आमी एफर्ट घालून. आनी खरें म्हणल्यार म्हाका काल वायट दिसलें की हांव स्टेजीर आशिल्लो. अरे जर तर आमचो अध्यक्ष जर येता जाल्यार अध्यक्षाच्या हातान ज्या मनशांनी बूथ मॅनेजमेंट गोंयान सांबाळ्ळें, एक तातूंतलो म्हाका वर्सन वालीस जो जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो, ताज्या अंडर 4 क्लस्टर हेड आशिल्ले. एक सेल्सो, दुसरो आमचो म्हापशेचो पानकर, त्या सायडीन पिटर आनी कॅन्डीड. ह्या 4 भुरग्यांनी म्हाका खबर आहा गेल्ली 2-2.5 वर्सां तांणी प्रत्येक ब्लॉक प्रेसिडेंटाक, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लिडराच्या फाटल्यान लागून जे खरे काँग्रेसीचे हार्डकोर वर्कर कार्यकर्ते तांकां BLA 2 केल्ले. बेश्टे कोणाक अशें धरून हाडून गोरवां न्ही ती हाडून गोट्याक बांदून आशिल्ली. सो त्या लोकांक ते काल फेलिसिटेट जावपा जाय आशिल्ले. बिकॉज इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा काँग्रेस फर्स्ट टायम हे BLA कॉन्सेप्ट आमी हाडलो आनी जाचो फायदो SIRान जालो. जेन्ना SIR पळय इलेक्शन कमिशनान केले तेन्ना ह्या BLAंचो मॅक्झिमम यूज जालो. सो खरें म्हणल्यार त्या सगळ्या लिडरांक ते 4 क्लस्टर हेड आनी तांच्या अंडर जे ब्लॉक प्रेसिडेंट, जे लिडरांनी खरेंच हे BLA 2 जवळपास 1000च्या वयर BLA आहा गोंयान काँग्रेसीचे, हे जे पळय कोण खरे गेल्ली 2 वर्सां काम करता तांचे सन्मान जावपा नाका आशिल्लो? तांकां काल फेलिसिटेट करप न्ही ना. ते हांव आय वील रेज दीस इश्यू टू आवर AICC प्रेसिडेंट दॅट द पीपल हू आर वर्किंग फॉर द पार्टी टायरलेसली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. आय नो सर्टन लिडर्स. अरे जेन्ना हो 2-2.5 वर्सां पयलीं हांवें जेन्ना हो कॉन्सेप्ट हाडिल्लो आनी ह्या लिडरांच्या फाटल्यान लागतालो, कोण एक नांव दिवपाक तयार नाशिल्लो मरे. इलेक्शन येता तेन्ना पळोवया म्हणटाले. पार्टीच्या दृश्टीन कोणें, हांव ओपनली सांगता, सांगचें नाल्या की पूण म्हाका दिसता ज्या लोकांनी दिले, जे 1000 BLA खरेच काँग्रेसीचे जे गोंयान आशिल्ले, ज्या लोकांक लागून ते जाले, तांचो काल सन्मान थंय जावपा जाय आशिल्लो. बिकॉज आमचो AICC प्रेसिडेंट आयिल्लो, तांकांय बरें दिसता आशिल्लें, तांकां एक मोटिवेशन जाता आशिल्लें. दे ऑल्सो वूड हॅव फील्ड प्राऊड दॅट फॉर वर्किंग 2.5 years बिल्डिंग दीस केडर, बिल्डिंग दीस फोर्स, वी आर गेटिंग फेलिसिटेटेड बाय आवर AICC प्रेसिडेंट. तुम्ही आता म्हटलं पळय तुम्ही क्वेश्चन रेज करतले म्हणून केन्ना रेज करतले? आय विल रायट. इन्वायट दिना तो गिरीश चोडणकर दिना आसतलो. AICC प्रेसिडेंट आयला ताणें ही मिटींग आपयल्या. मिटींग मस्ट हॅव बीन. I don't know. You have to ask. See, he is the state president, so you'll have to ask him. I don't want to answer. जे लोकांक जे आपोवंक ना म्हणून तो बोवाड जाला तो
ना सी आय रियली डोंट नो. आय मीन इट इज सॅड हुएवर इज आय विल टॉक टू देम. म्हजे कडेन अजून कोण ते म्हाका खबर ना. पूण हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान ते सगळे 1000 काँग्रेस जे BLA आसा जे खरेंच पार्टी वयर काडपाक लागून जाणी एफर्ट घेतले, जे रेजिस्टर्ड आसा इलेक्शन कमिशना कडेन 2024च्या लोकसभेच्या निवडणुकीक म्हाका याद जाता की ह्याच लोकांनी साऊथ गोवाचे सीट आमचे जिखून हाडले. म्हाका दिसता 5 काय 6 ट्रेनिंग सेशन्स आमी घेतले. हांव तुमकां सगळ्यांक एक्चुली काल म्हाका दिशिल्लें की बूथ लेवल एजंट्स BLAची मिटींग, सो एटलिस्ट एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली तांकां एड्रेस करपाक. पूण आय डोंट नो की अशें कोणाच्या हांव सदांच सांगता पळय की म्हज्या काळजान काँग्रेस ही सदांच उरतली, पूण गोंयच्या काँग्रेसीच्या काळजान हांव आसा काय ना तें म्हाका खबर ना. आनी तें म्हाका दिसता काल सिद्ध जालें. त्या बूथ लेवल एजंटांक आय वॉन्टेड टू एड्रेस. बट हे समज हे घरचे पॉलिटिक्स न्ही. काँग्रेस कोणाच्या एका मनशाची पार्टी न्ही. आनी कितले सप्रेस केले तरी आय वील एड्रेस दीस BLAs in some other ways or means. There are electronic technology today. I will reach out to them. But it was an opportunity where I could have addressed them. Anyway, nevertheless, I want to appeal to all the BLAs across Goa that our fight is against BJP. Hanga bhitar kide let's work towards defeating the Bharatiya Janata Party. कित्याक आज core issue म्हणतो लोक आज BJPचे अगेन्स्ट विटल्या आनी तांकां एक ऑल्टरनेटीव जाय. आय थिंक दॅट ऑल्टरनेटीव वी हॅव टू प्रोवायड. म्हाका आनी एक गजाल सांगता. काल जी मिटींग आसली ती BLAची आनी तांकां तापोवंक ना. एक कितें मिटींग हो प्रश्न तुमी पार्टी प्रेसिडेंटाक विचारा. दीस प्रोग्राम हेज बीन डिजायन्ड बाय देम. दीस प्रोग्राम एंटायर थिंग हेज बीन चॉक्ड आउट बाय देम. I am not in a position to answer you. If I was the president, I would have answered that question. But Amit, तुका दिसना की पार्टी या गिरीश चोडणकरी सायडलायनींग घेवन तुका दिसना अशें? हे तुमी ताका विचारा. पण वॉट यू फील एज युअर पर्सनल तुका दिसना? न्ही हांवें सांगलां तशें की पूण तुका काम करपाक पोजिशन लागना. आनी काल जेन्ना हांव थंय गेलो पयलीं कायंड ऑफ रिस्पॉन्स आय गॉट फ्रॉम ऑल द पीपल ऑफ गोवा, especially the Congress workers, the Congress leaders. That is more than enough. I am always there for them and I will always fight for their right. ज्या पद्दतीन पळय आज चल्ला खुबशे लोक म्हाका सगळे लोक संपर्कान आसा आनी आपले देर आर फ्यू पीपल हू आर एक्सप्रेसिंग बट दे कांट स्पीक. आय नो वॉट इज गोईंग ऑन. सो एट द राईट टायम आय वील. बट अमित तुमकां काँग्रेस पार्टी डोंट वॉन्ट यू. कोणाक तूं नाका? गिरीशाक नाका की काँग्रेस पार्टीक नाका तूं? ना हे गिरीशाक तुम्ही विचारचे पडटले की आय कांट आन्सर. कालच्या BLA ज्या मनशान 2.5 वर्सां BLAचो कॉन्सेप्ट हाडलो 5 मिनटां दिवचे हांव कितें ताजे अगेन्स्ट उलयता आशिल्लें थंय सांग म्हाका. आय वूड हॅव एड्रेस द BLAs नो इन द इंट्रस्ट ऑफ द पार्टी एंड इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट दॅट हाव दे हॅव टू फायट. आमी कितले अरे आमचे वॉर रूम AICC वॉर रूमाचो इन्चार्ज येवन आमी हांगा पणजेन 600 लोकांचे ट्रेनिंग सेशन घेतिल्लें जस्ट बिफोर द SIR. वी टूक इन साऊथ गोवा फॉर 400 BLAs. सो दोज पीपल ऑल्सो मस्ट बी वेटिंग टू हियर नो की बाबा ज्या मनशान केले ताका 1-2 उतरां आयकया म्हणून. बट तुमकां कोणीच फोन मारूंक ना आतां मिटींग आसा म्हणून? चीप पॉलिटिक्स. तुमकां आतां कोणीच फोन मारूंक ना? तुमच्या इतले लिडर्स आहा युरी आलेमांव जावं MLAs आहा तुमच्या 3 जाण. करूं ना आनी WhatsAppूय ना. तर चीप पॉलिटिक्स कोण करता तो? अशें चीप पॉलिटिक्स कोण करता? हांव म्हणटा रे तुका तुमी सांगा नी आतां चीप पॉलिटिक्स चालू आसा. अशें करून आमी जिखपाचें ना न्ही. सांग म्हाका. काल आतां सगळे व्हडले एक कोटाचे उलयता मरे. सो हे कितें? गिरीश हॅविंग अ फियर ऑफ युअर. आता तू एक्स प्रेसिडेंट हे डेजिग्नेशन उरला आनी काय ना. सर आणि एक पोझिशन काय ना. अरे आय एम अ काँग्रेसमॅन. मात काँग्रेसमॅन जाल्यार तुमकां इन्वायट करपाक जाय आसलें स्पेस. ताका विचार हांव अरे मिटींग हांवें आपयल्या. सर नॅशनल कशें तुका आन्सर सर काल खरगे सरांनी एक सांगला की तुमच्या भितूनच तुम्ही जी झगडी करता म्हणजे एक वादावाद जाता ते करू नका म्हटलं. इंटरनल झगडी तुमची. सर प्रश्न ताणें विचारलो की म्हाका खबरूच ना जाल्यार हांव कितें उत्तर पूण दिवं? तुमकां असं लेटर येयल्ले खंय न्हू कसले लेटर? जे इन्व्हिटेशन. तो आतां समजा मिटींग चालू आहा कळ्ळें आनी इन्व्हिटेशन म्हाका जाल्यार येवं ना मोबायल. ओके पूण सर तुमच्या इंटरनल जी कितें झगडी चल्ला ती खरगे कोण म्हणटा सांग तुका झगडी आहा म्हणून? म्हणजे वादावाद जो चल्ला सर पळय ना तो वाद.
No, they are मग not calling तुमकां आतां you. कित्याक आफयना तर वादावाद आतां तुमी ना म्हणटा जाल्यार तुमकां कित्याक आफयना म्हणटा ते कॉन्फिडन्सान कित्याक घेना नाशिल्लो नाशिल्लो न्ही. No, विसरला but now आसतलो. you अरे mentioned, with no. age- Now you अरे mentioned, no, with- ki with they age- have not with- called you. with As age- the president respect, you साहेबा, came there. with age मनीस एक एकदा विसरता रे, कदाचित विसरला कोण असेल. कोण विसरला? एजी गाडी Girish. विसरला स्टुडंट म्हणटा. करा, Every time. विसरला असेल. Okay, first time we can manage. What about this meeting? Meeting has विसरला अरे तो. हात सांगले मरे म्हाका खबर ना हांव कितें उत्तर दिवं तुका. तो तुका तू you are don't you feel की he is sidelining तशें Congress party? पॉलिटिक्स एजीक लागून हे जाता म्हणटा तुमी ताका ना हांव नको. तुम्ही आता म्हटलं आता एजीक लागून विसरला म्हणून हा? एजीक लागून तुम्ही हे आता म्हटलं तू म्हणलें रे, हांव म्हणटा तुका एखादी विसरला बीन आसत. But every time विसरतात. हे रे, आज जालें रे meeting. आज नाही, आज second day. नाव आसा न्हू तितून आता लिस्टान. तेंच म्हाका खबर ना हांव आसा काय ना तें. कित्याक ते ऑफिशियल काय अजुनी ऑर्डर ना की बाबा In PSC future you कोण will be आहा part ते. of the Congress, no? फाटली पीएससी हा फाटली पीएससी नाव आशिल्लो. अमित, आता ती आसा काय ना ती म्हाका खबर ना. सांग बरं. Sir, in future you will be the part of the Congress, no? फ्युचर म्हणल्यार सध्या प्रेसिडेंटान ना तर हांव. The present now, but the way the head is going on, so you will be the part of the Congress. फ्युचराची माहिती पळय सध्या वील टॉक अबाउट प्रेसिडेंट फ्युचर अजून खूप टाइम. बरं थँक्यू ओके